सौम्यमंदी तुझे सोबच्याको सुंदरते भूकंप शांत समाधानाचे या तुझ्या मंदिरा संपल्या तुका वंदुच्या वर्षुच्या सौम्या दळभाराच्या उत्मो मोसो आज बुवाशिथा तुझ्या येण्याक राखता घरांत तुझ्या रावून दर्शन मागता मुखार बोलालेथा तुझी करीची पावो कर सौम्या दर्शन लाभोय धन्या सौम्या मंदिर तुझे सोबच्याको सुंदरते भूकंप शांत समाधानाचे या तुझ्या मंदिरा जमल्या तुका वंदुच्या हरसूच्या सौम्या दळभाराच्या बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो. भावा भयणीनो मनीस जाल्ले आमी अस्कत फातकी जायते फाटी आमी पडताव एकामेका तावन पयस वेताव आनी प्रत्येक जावन देवा तावन फातका मुखांतर आनी आयची देवस्तुती आमी एकामेका फातर केल्ल्या वेळार कशें एकामेकाची सूख तिदूंक जाय कशें एकामेकाक आमी बोगसूंक जाय म्हणलें आमकां शिकयता कित्याक आमी आमच्या भावा भयणीचो राखणो जावन आसा जायते अवकाश आमकां मेळटात कुटुंबांत वा समाजींत एकामेका राजी जावंक एकामेका केल्ली सूख ती दाखोवन दिवंक वा ती दिवंक पूण हर एक फावटी जी आमी सूख दाखोवन दिता ती मोगान आमी दाखोवन दिवंक जाय मोगान आमी एकामेका ती दिवंक जाय उद्देश एकच जावंक जाय चुकुल्ल्या पयस गेल्ल्या भावाक भयणीक फाटी देवा सरशी हाडूंक ह्या दिशेन आमी आज कृपा मागया ह्या दिशेन आमी भाव भयणीतय आमी करूंक सुकल्या तर ह्या सर फातकांची दूख धरून देवा तावन एकामेका तावन खरेपणी बक्षाणे मागया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारो वायट आदारून आनी बरें सांडून हांवें जायती फातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत बगे वो सदांच वा मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंतीकारातून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आमची फातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सुमिया काकुक सुमिया काकुक क्रिस्ता काकुक क्रिस्ता काकुक सुमिया काकुक सुमिया काकुक महिमा 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 देवा मुसकी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी
सर्वेस्परा देवा सरकीच्या राया सर्पद्वेधार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवसा तुझ्याच वैभवापासून आम्ही तुका वागता सोमियाची ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यार बसल्यार आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 खंडीत जावं जायते इरादे घेवन आमी हांगासर आयल्या ह्या सर इराद्यां खातीर सांगत जे इरादे हांगासर आल्तारी मुखार दवरल्यात त्या इराद्यां खातीर आनी विशेष रितीन जे कोण जल्मा दीस वा लग्नाचो वार्षिकोत्सव संभ्रमतात हे आमच्या भाव भयणी खातीर ह्या मिसा वेळार आमी मागची प्रार्थया देवा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या देण्यान आमकां सोडवण मेळटा आनी आमी तुजी भुरगीं आपणायलेलीं जावंच करताय तर आमचेर तुज्या मोगाळ भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दीस घाल जेजूचेर आमी बावाट दवरता हांव देखून खरे स्वतंत्राय आनी सस्नाच्या जिविताचे दायज आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता आमच्या सोम्याचे पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव त्यो सगळे पवित्र आत्मेच्या एकवटान जियेत आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना आमेन एझेकियल प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप सरेस्पराचें उतार म्हाका ह्या परी आयलें मनशा पुता हांवें तुका इस्रायेलाच्या घराण्या पासत राखणो कसो नेमला म्हज्या तोंडांतलें एक उतार तूं आयकतलोय तेन्ना तुवें म्हज्या तर्फेन ताका सत्राय दिवंक जाय खोट्या मनशा तूं खरेंच मरतलोय अशें हांव तुका सांगीन जाल्यार आनी त्या खोट्या मनशान आपल्या सालेक पाट करूंक ताचे कडेन उलोवन ताका सत्राय दिना जशी जाल्यार तो खोटो मनीस आपल्या गुन्यांवांक लागून मरतलो पूण हांव तुका ताच्या मरणाचो जबाबदार करतलो पूण त्या खोट्या मनशान आपल्या सालेक पाट करूंक तूं ताका सत्राय दिसी जाल्यार आनी तो आपल्या सालेक पाट करिना जाय जाल्यार तो आपल्या गुन्यांवाक लागून मरतलो पूण तूं तुजो जीव वांचयतलोय देवाचें उतार हें देवाचे उपकार तुमकां आयकत जाल्या
सुताळो तुमकां आयकसाल्या तुमची काळसां दारूण करिनाका Santosan serves porak उल्हास्या आमच्या तारणाचे काळाप जावन आसलेल्या वाखण्या अर्गां स्तुती करूंक ताचे समोर येवया गितां गायनांनी ताची कीर्त गावया सर्वेश पुरा सुताळो तुमकां आयकसाल्या तुमची काळसां दारूण करिनाका येया सर पडून ताका रावदान करया आमकां रचलेल्या देवा हुजीर दिम्यांनी पोडया तो आमचो देव आमी ताच्या सोरोवाच्यो शेळयो तो पोस करून सांबाळता तो हीण सर्वेश पुरा सुताळो तुमकां आयकसाल्या तुमची काळसां दारूण करिनाका सर्वेश पुरा सुताळो तुमकां आयकसाल्या तुमची काळसां दारूण करिनाका सांत पावलोन रोमाकाराक बरयल्या पत्रांतले वाचप भावा भयणीनो एकामेकाचो मोग कसो ह्या एक रिणा भायर कोणायच्या कसल्याय रिणांत तुमी रावा नाकात कित्याक पेल्याचो मोग करतलो सगळें नियम शास्त्र पाळटा प्रद्वार करिनाका जेवेशी मारिनाका चोरिनाका पेल्याच्या वस्तूंची आशा करिनाका हे आनी हेर खंयचेय उपदेश आसा जाल्यार तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचोय मोग कर ह्या एका आदेशांत ते सोमेस्त आटापल्यात मोग पेल्याक कसलेंच वायट करिना देखून माया मोगांत आसा नियमशास्त्राची संपूर्णता देवाचें उतर हें देवाचे उपकार हालेलुया 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 क्रिस्तांतय सगळो संसार देवान आपणा लागीं राजी जायसो केला ही बरी खबर परगटचे मण्यारपण आमचे ताबेन सोड दिला हालेलुया 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 सर्वस्व तुमचे सोवे आसूं तुमच्या माते प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका आसूं त्या वेळी जेजू आपल्या शिसांक सांगा लागलो तुजो भाव सूख करीत जाल्यार तूं वच आनी ताची सूख तुजें आनी ताचें मोदें गुटान ताका दाखोवन दी तो तुका आयकत जाल्यार तुज्या भावाक तुवें फाटीं हाडलोय म्हूण जालें पूण तो तुका आयकना जायत जाल्यार दुसऱ्या एकल्या वा दोगांक तुजे सांगाता आपोवन व्हर कित्याक हरेक पिरियत दोग वा तेग साक्षी आसून रुजू करूंक जाय आनी तो तांकांय आयकना जायत जाल्यार ही सगळी संगत सभेक कळय आनी तो सभेकी आयकना जायत जाल्यार
तो एक अणबावरती बरी वा सुंकागारा बरी म्हूण लेखून ताका सोडून सोड. देखून सतत हांव तुमकां सांगता, जे कितें संवसार तुमी बांदतात तें सर्गी बांदून आसतलें, आनी जे कितें संवसार तुमी सोडयतात तें सर्गी सोडून आसतलें. त्या शिवाय हांव तुमकां सांगता, तुमचे भितरले दोग जण एका मनाचे जावन खंयचीय एक वस्तू मागीत जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाब तांकां ती दितलो. जंय दोग वा ते म्हजे नांवे सांगता मेळटात, थंय हांव आसा तांचे मदगात. देवाचे उतर हे. वाकली तुका क्रिस्ता. जेजू ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज आमी सद्या खेळाचो 23वो आयतार आमी संभ्रमता आनी आज नियाळचो संदेश जावन आसा, मोगान आमी हेरांक तिदविया. ह्या दिसांनी माध्यमांनी आमी चंद्रयाना 3 चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाचेर लँड जाल्ल्या विशीं आमी आयकलें. पूण आमकां कळीत आसा चंद्रयाना 2 फेल जाल्लें. पूण त्या सायंटिस्टांनी तांची चूक ती तांणी वळखून घेतली आनी त्यो चूक तांणी तिदविल्यो आनी त्या लँडराचे थोडे बदलावन हाडले वरवीं चंद्रयाना ती एक सक्सेस जालें आनी देशाक किर्ती हाडूंक शकलें. मोगाच्यानो, एक उदाहरण तुमकां दिलें कित्याक म्हणल्यार आमी सर मनशां सैबाची आमी ल्हान आनी व्हड चुकी आदारता आमी पातकां करता. थोडी चुकी आमी कळीत आसून करता, थोडी चुकी आमी चुकून वा आमच्या नेणापणान आमी करता. पूण आमी जाणा आसा आमचे चुकी वरवीं आमकां आनी हेरांक जायते कश्ट भोगूंक मेळटात. देखूनच आयची वाचपां आमकां आमची चुकी तिदवून आनी हेरांची चुकी तिदवूंक आनी हेरांक बरें करूंक आमकां आपोवणे दितात. आमची उतरां आनी करण्यो हेरांचेर एक व्हडलो प्रभाव घालूंक शकता. आमची जिवीत वा आमची साल समकन हाचेर वंदून आसा. पूण आमी समाजीक जिवी कुटुंबांत आनी आमी संवसारांत जियेतना आमी हेरांचे आमच्या मनांत आमी पळोवंक गेल्यार पावना. आमी हेरांनी बरें जायचें म्हूण आमी चिंतून पडचें पडटा. पेल्यान चुकी करतना ती तिदवून वा तांच्या गुमानाक हाडूंक आनी तांणी बऱ्या वाटे येवचे बरी आमी पळोवचें पडटा. आमी आमच्या सगळी आमी ओगेच रावन हेरांनी पाड वाटे घेवचें वा नासावचें पळोवचें क्रिस्ती जिणेक साहस जाल्लें जिवीत न्ही. मोगाच्यानो, आमी जाणा आसा पवित्र स्थाना वरवीं आमी देवाची भुरगीं जाता, जेजू क्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे जाता आनी जेजूचे भाव भयणी जाता. ते मात न्ही, आमी जेजूच्या 3 मिसांत आमी वांटेली जाता. ती जावन आसात जेजूच्या रायपणांत, जेजूच्या याजकपणांत आनी जेजूच्या प्रवादपणांत आमी वांटेली जाता. म्हळ्यार आमी जेजू संगी राय, याजक आनी प्रवादी जाता. देखून आयच्या वाचपांत हे प्रवादीचें कर्तव्य कितें दाखोवन दिलां. पयलें जावन हे प्रवादी जाल्ल्यान देवाचें उतर परगट करूंक जाय. दुसऱ्यांक लोकांक सत्राय दिवंक जाय. तिसऱ्यान पातकी वा खोटो मनीस सूख आदारतना ताका बऱ्या वाटाची सूख दाखोवन ताका बऱ्या वाटूंक हाडूंक जाय. आनी ही अरे क्रिस्तांवांनी फॉलो करची वा अरे क्रिस्तांवांक ही जबाबदारी दिल्या आनी आमी ती पाळोवंक आसा. अंतुतान आमी सुकारी मारूंक ना. उत्पत्ती पुस्तक अध्याय 4 वळ 9. जेन्ना कायन आबेलाची कुणी करता तेन्ना देव कायनाक एक सवाल विचारता, तुजो भाव आबेल खंय आसा? तेन्ना कायन म्हणटा, हांव म्हज्या भावाचो राखणो कितें? आनी आयच्या वाचपांत देव ह्या सवालाक जबाब दिता. जेन्ना खोटो मनीस चूक आदारता वा पाताळ करता, तूं एक प्रवादी जावन तुज्या भावाक ताची चूक तुवें दाखोवंक जाय आनी त्या मनशान बऱ्या वाट्याक घेवचे बरी तुवें पळोवंक जाय. कित्याक आमी सर्व आमच्या भाव भयणीचें राखणें जावन आसा. आनी देवाक आमचो देव खोट्या मनशाचें खोटो मनीस ना जावचें पळोवंक आशाना. पूण त्या मनशान बरें जावचें आनी बऱ्या वाट्याक घेवचें देवाक ते संतोश दिता. देखून आमी मनशा चारित्र्यान पळयता, मनीस सुरवेतून खोटो जाल्यारय देव मनशाचो मोग करता, ताका
परत परत प्रवादी मुखांत वा हर एक दुसऱ्या मनशाच्या मुखांत तांकां बरे वाटे तांची खोटी साल सांडूंक बरे वाटेक हाडूंक तांकां तो प्रयत्न करता. आमी मुनियेचो पुस्तक अध्याय 3:12 जशें एक बापूय आपल्या मोगाच्या पुताक शिक्षा लायता तशें आमचो बाप कोणाचो तो मोग करता तांकां तो शिक्षा लायता. हाका पूरक जावन जायतीं निदर्शनां आमकां पोरण्या सोल्यान आमकां वाचूंक मेळटात. जेन्ना इस्रायल लोक पाताक आदारता सूख करता देव प्रवाद्या मुखार तांकां परत परत तांकां तांची सूख दाखोवन दिता आनी तांकां बऱ्या वाटेक येवंक तांकां आपोवणें दिता. मोगाच्या न्हू आमी सर पातकी आमी एक ना मुस्त आमी पातकां करता तर आमी हेरांक कशें आमी तांची सूख दाखोवन दिवची ही एक सांगणी आमी आयकला जावंक पुरो. एक सांत वा बागेवंत दिसाक 7 पटी पडटा दिसाक 7 पटी पाताक करता. कोलकाताची मदर तेरेसा सांगता थोड्या संतांनी आपणाकच ओडे पातकी म्हणून ओलयला कित्याक तांणी देवा पडलेलो आनी तांकांच तांणी पडलेलो आनी हांच्या मदलो तांणी फराक तांणी पडलेलो देखून जेन्ना हेरांनी तांची सूख तांकां दाखोवन दिली ती मोगान तांणी स्विकार केली आनी तांणी तांच्या जिवितांत बदलावण हाडली आनी तांणी देवाच्या आनी फेल्याच्या मोगान ती वाडली. देखून ती आज आमकां ती आमकां एक आदर्श जावन आसात. तांचे कडेन आमी मागता आनी तांचे आदार आमी मागता. जेजून सांगलां माथेवाच्या वांजेलांत तुज्या भावाच्या दोळ्यांतले किसर काडचे पयलें तुज्या दोळ्यांतले आडे काडी जेगल म्हूण. आमी हेरांची सुखी तिदवचे पयलें आमची पातकी जिणी आमी सांडूंक जाय आमची जिणी बरी करूंक जाय कित्याक हेरां आमची साल सामकें पळोवन आमची जिणी परकितात. तर मोगाच्या न्हू आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमी आयकल्लें पावलां रोमांकारांत बरयल्या पत्रांत मोग हेरांक वायट करिना हें आमी मोती समजून घेवचें आनी ह्या प्रमाणे आमी दुसऱ्यांक तिदवंक जाय. तर मोगाच्या न्हू आमी हेरांक तिदवितना आमी मोतीन दवरूंक जाय पयलें आमी मोगान तिदवंक जाय आनी दुसऱ्यान आयच्या सुवातेंत आमी आयकलें जेजून हेरांक तिदवंक दिल्ल्यो नाजूक वाट्यो जेजून आमकां दिल्यात ती जावन आसात हेरांक तिदवितना आमी जेजू म्हणटा तुजो भाव सूख करीत जाल्यार तूं वच आनी ताची सूख तुजें आनी ताचें मोदें गुट्टान दाखोवन दी. आमी दुसऱ्यांनी सूख करतना आमी सगळे पब्लिकार वा समाजीन तांकां सूख दाखोवन दिवची न्ही आनी तांची मर्याद काडची न्ही पूण आमी गुटान ती दाखोवंक जाय. आनी दुसऱ्यान तो आमकां आयकना जाल्यार बऱ्या मनशाच्या व्यक्ती ताची सांगाता आपोवन हाडून ताची सूख आमी दाखोवंक जाय. वा आमकां आयकना जाल्यार ताका सोड सोडूंक जाय. हांगा सोड सोडचें म्हणल्यार जेजू म्हणटा ताका सांडून घालचें न्ही म्हूण पूण आमी जेजू सांगलां जेन्ना पातकी मनीस सूख करता देवाच्या बॉक्सांनी आसा आनी आमकां इगज माते मरिफात आमकां कुमसारच्या संक्रमेता मुखांत आमकां पातकाच्या बॉक्सांनी आसा आनी राजी संदान करूंक आमकां फावो केला. तर मोगाच्या न्हू आमी कितें करया एक आवय बापूय जावन आमची भुरगीं सूख आदारतना जायते फावटी आमी ओगीच रावता आनी ह्या समाजींत प्रस्तूत समाजींत आमकां सडावत एकच भुरगें आसा आनी आमी त्या भुरग्याक ताची सूख दाखोवंक वा ताका करेक्ट करूंक थोडे फावटी आमी भियेता. आमी थोडे फावटी चिंता मुस्त कारण आसूंक पुरो थोडी काल करीत करून आमी भियेता. मोगाच्या न्हू आमी कन्नडांत एक सांगणी आयकलां गिडವಾಗಿ बग्गದ್ದು ಮರವಾಗಿ बगीते. भुरगीं आमची ल्हान आसतनाच आमी तांकां तिदविना जाल्यार ती व्हड जातना तांकां आमकां तिदवंक बारीक कश्ट जाता. आनी भुरग्यांनी जाणा आसा जें एब्रेवां बरयलें पत्र अध्याय 12 ओळ 20 शिक्षा लायतना वा शिक्षा दिल्ल्या वेळार ती आमच्या दुखां कारण जाता शिवाय आमच्या संतोशा कारण जायना पूण क्रमेन ती आमच्या समाधानाची आनी फळादीक निती बरी जिणी जियोंक आमकां आदार दिता. तशेंच एक टिचर जावन आमकां तो कायदो आसा भुरग्यांक आमकां तिदवंक भुरग्यांक शिकोवंक मात्र न्ही तांकां तिदवंकय म्हाका गरज आसा.
पूण आमी कशें भुरगें आमी तिदविता सगळ्या मुखार तिदविता गी वा अलग एका जाग्यार वचून तांकां तिदविता गी कित्याक आमी सगळ्या मुखार तांकां तिदविल्यार तांचे वयर एक मानसीक वा पाड प्रभाव तांचे वयर पडटा देखून मोगाच्यानो आमी सर्वांनी जाणा आसूंक जाय सूख करचें मनशां साहेब सूख करतना तांकां बक्षुचें वा तांची सूख दाखोवन दिवची देवसायम जावन आसा आमच्या भुरग्यांनी वा कोणानी सूख आदारतना आमी तांची सूख दाखोवचें मात न्ही तांकां थोडे फावटी तांकां बरें उतर सांगूंक जाय तांकां बरें तेंचें उतर सांगूंक जाय तांकां बऱ्या वाटांनी चलोवन तांकां आदार दिवंक जाय तें मात न्ही तांकां पंतावान तांकां फुडें वचून आमी आदार दिवंक जाय न्ही उठल्या बसल्याक तांकां तांची कुडीकान तांची टिकाकान वा बरें उतर उलयनाटल्यार आमी आमच्या भुरग्यांक आमी वगडयता तशेंच मोगाच्यानो आमकां मुस्त जायते इश्ट आसात आमचे इश्ट सूख करतना आमी तांकां तांची सूख तिदविता गी जायते फावटी आमी आमच्या इश्टागती लागून आमी तांकां जायते फावटी आमी तिदविना आमचे इश्टागत वगडयता आमी चिंता पूण खरो इश्ट आपलो इश्ट आनी इश्ट सूख आदारतना तो ताची सूख दाखोवन दिता ताची सूख तो तिदविता आनी ताका बऱ्या वाटेन चलोवंक तो आदार दिता ही खरी इश्टागत जावन आसा आनी तुमचे मुखार हांव 2 सवालां दवरूंक हांव आशेतां पयलें आमच्या कामाच्या जाग्यांनी आमचे 6 वावरांनी सूख आदारतना आमी ती तिदविता गी वा आमी ओगेच रावता दुसऱ्यान हेरांनी आमची सूख तिदवितना आमी कशें तें खाण घेता आमी बऱ्यान खाण घेता वगी आमी ती रागार जाता हे सवाल तुमच्या मुखार दवरूंक हांव आशेतां तर मोगाच्यानो ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी एकामेका खातीर आमी मागया कित्याक जेजून हांव सांगलां एकामेका मोगान आसून जें कितें आमी जेजू देवा कडेन मागता तें आमकां देव फावो करता तर मोगाच्यान ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी पयलीं बरें करूंक पेरांची सूख दाखोवंक आनी ताका बऱ्या वाट्यान चलोवंक आमकां देव धैर घटाय फावो करून दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया आमेन भाव भयणीनो येदोळ म्हणसर आमी आपोस्तलांचे सत्मांतां मोठवे सत्मांतां इगर्जेंत वापरताले हांव आजतावन नायसीचें सत्मांतां म्हणजे सविस्तार रितीन सलवसाच्या विशयांत थंयसर अर्थ दिला आनी हें सत्मांतां आमी तिका लांब आसा तरी अर्थ बरीत आसा हें आमी चित दिवन बोवाडतान आमचो उसारणी करया एकाच देवाक सत्मांतां सर्पुदेदार बाप तो सर्गानी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सोर वस्तूचो रचणार आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सत्मांता देवाचो एकलोच पूत तो सोर काळादी बापातावन जल्मला देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवातावन उपजल्लो खरो देव तो देवातावन जल्मला ताका रसूंक ना बापाच्या सै बसो ताचे वरवीं सोर वस्तू केल्यात आमा मनशा बसत आनी आमचे सोडोणे बसत सरकार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अवका मोरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसत पोंस प्रतकाल ताका कुर्सार मारलो ताणें कस मरण सोंसलें आनी ताका निकेपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गा सुटलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सत्मांता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता तावन न्हिदला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसर्को नमस्कार आनी महिमा फावो प्रावाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदुतां वरवीं स्थापले सभेक सत्मांता पातकांच्या बक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण सत्मांता आनी मेल्ल्यांचे पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन
देव आमचो मेस्तनचो रचणार पोसणार आनी सांबाळणार जावन आसा. ह्या बापा लागीं बावडटार आमच्यो सर गरजो आतां आमी उबारया. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या वडिलांनी आपले तांबेन आसच्या स लोकांक भगेवंतपणाचे वाटेन चलोवंक आनी बावर्तान वाडोवंक तुजी कृपा लाभय म्हण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. सामाजीक आनी राजकीय मुखेल्यांनी दुबळ्या आनी गरजेवंत लोकांक बरेपण जावचे तसली योजना मांडून हाडून कार्यगत करूंक तुजे कृपेन बर म्हण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. पिडेस्त आनी एकसुरपणा जियोवच्या सर्वांक तुज्या हातांत समर्पिता हांव. भलायकेची देणी आनी तांच्या कुटुंबादारां आनी मोगाच्यांचो सांगात तांकां फावो जावन म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. युवजनांनी आनी भुरग्यांनी तांच्या वडिलांक काळ जावंक आनी तांकां दिवची तिदवण सकारात्मक रितीन स्विकार कर जिवितांत द्रुता करूंक प्रेरण दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या मेजाबवरी आजार जाल्लेल्या आम्हा सर्वांनी पेड्यांच्या आमच्या बऱ्याक पडटा तसली सूचना आनी तिदवण दितना ती स्विकार करूंक आनी आमचें जिवीत बरे वाटेन सोमगोवंक तुजो आदर पाटय म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. मौनपणी हे घडीभर आमच्या सर खासगी कुटुंबाच्या तशेंच हेर गरजां खातीर मागया. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा, आमकां समेस्तांक तूं राख आनी सांबाळ. आमची मागणी स्विकार कर. आमी समेस्तांनी एकामेकाचो मोग कर संतोशान बोगसाण्यान जिवंक जाय आसली कृपा तूं आमकां फावो कर. हें मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Tuve tinyani somya hersita Visna renggal putrani tuka wendita Suntus berit kalsani kani kaneta Mullas berit kitani uperti dita Gesomia mokal tuge Ami dimci kali tuge Aşirvad gandai tuge Tice sove amkas tuge Gesomia mokan tuge Ami dimci kali tuge Aşirvad gandai tuge Tice sove amkas tuge म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमच्या अर्गां बलिदान सर पदवेदात देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या तंत्रें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पृथ्वीच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तूं खरे भक्तीची आनी शांतीची जर तुजे महिमेक फावो तो मान आमी दिसो कर आनी ह्या पवित्र गुटांत वांटो घेवन एका मनाची एका काळजाची आमकां तूं जावंक निर्मी. हे मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशी आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदराणे ससनाच्या देवा, सर उकळणी सवथै जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसांनी आमच्या फायद्याचो.
आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कश्टा मरणावर सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखले आम सुमेस्तांची विससनाचें आपल्या मैमे वसर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Puvit, 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 darbara so service patu, sargani sosa bodla tuja, baba, vunsaki tukhacha. Vusaki tukachu Service purachi nabi Yitha takachu ichu Vusaki tukachu Vusaki tukachu. बापा खरोच तूं पवितून सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस स्मरण ससूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत फातकांच्या बोक्साणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडता सगट परगटुया Jesu melo, Jesu jiwan sala, Jesu novian itulu. Jesu melo, Jesu jiwan sala, Jesu novian itulu. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केब्रितमेचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा पिटर पावल आमच्या गवळे बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणा सोबोर वसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावां भयणींची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टेगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पद जळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुआर मरिये देवाचे मये संगती भगेवन जुजे भगेवन दुतां आनी सर करणी तुका मनवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. जेजून शिकयल्या उतरांनी सर्गीच्या बापा थंय आतां आमी भक्तीपणी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळलेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्यार सोर्गी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांच काल तुमचेय सोवे आसो. तुमच्या सवय आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवंक वेता ती आमच्या जडती आनी क्यास ताडिना जावं पूण जे काकुळतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें तुजे भितरचे म्हाका पावना पूण उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. तुझ्या कोपान म्हाका लिपोय सर्गींच्या सुखा पावो. ये सोम्या तूं ये दुर्बोळ्याची राती पातका काळूक मोसो धांवडाय. सोम्या तूं ये दैवीक चिंताता राये. तुझ
तुझ्या कोपान म्हाका लिपय सर्गीच्या सुखाक पावय. काळजांत थंयल्ल्या जेजूक एक घडी बोर दिन वाचुया. प्रत्येक जावन आज आमकां संदेश दिला. देवाच्या उतरां मुखांतर आमची जबाबदारी आमकां जागयल्या. एकामेका भाव भयणीक सूख केल्ल्या वेळार मोगान तांकां तिदवूंक आनी मोगान तांकां क्रिस्ततेय फाटी हाडूंक. त्या बराबर एकामेकाक बोगसूंक ही मजत करपा त्याच जेजुतावन विशेश रितीन आमी मागया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा जिव्या देवा, तुझ्या उतराच्या आणि संस्काराच्या जेवणान तुझ्या बावार्थ्यांक तूं पोसताय आनी जिवीत दिताय. तुझ्या मोगाच्या पुताच्या अमोलीक मास्रगत घेवन ह्या भोव वर्थ्य देण्यांचो आमी चड आनी चड फळ काडूं आनी सस्नाक ताच्या जिविताची भागीदारां जावंक फावो. उपकार आमी मागता आमच्या पुता जेजूचे नांवी. एक कळोवणी. सप्टेंबराची 14 तारीख येवनच्या ब्रेस्तारा इगजमता भगवंत कुर्साचे फेस्त संभ्रमता एक्झॉल्टेशन ऑफ द होली क्रॉस. सर्वेस्पो तुमचे सवय आसो. तुमच्याय सोबे आसो. सर पदवेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. ओसुनेयाद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. Bawatamso sulu, uswadamso panggung, Tira nami guru, Purgutya Krista, Shanti pasu pauru, Niti pasu susu, Suntu seglan hadu, Samya saksmoga, Jisu tu amsu ata, Bukan tu sambar kurpin serami asun jishe kesedangkan jisu tu amsu ada bukan tu angka sambar kurpin serami asun Mukar putra sobe, angkar mulia shirwati amka. भगवान गुरुचे कृपेन निवारण आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.